ऐकता मग ऐकता ऐकता हा ओके ओके एक मागण्या सुरू करूया आम्ही ओके येस येस बापाच्या पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे नावी आमेन आमेन या त्या दिसापासून आम्ही तुका अर्घ दिता परत आमच्या या माध्यमा मुखांतर तुझ्या संघात हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक उतरांतातली सत्ता जाणा जावंक आणि आमच्या जिवितांत वापरून या संसारांत एक बरे जिवीत जिवंक या पासून आम्ही तुका अर्घ दिता पवित्र आत्म्या तू आमचो कुमकदार मजतदार जावन आसाय उतरांतातले सत तू आमकां उगडापे करचे खातीर आम्ही तुका अर्घ दिता तू कितें आमकां शिकयताय ते आमी वावरता सत मानून आमच्या जिवितांत वापरून त्या उतरांतातली महिमा देखून आमकां रियेतल्या फाव केल्ल्या पासून अर्घ दिता अशे रितींनी हे जिवीत दिवचे उतार स्वीकार करून तुझ्या नांवाक महिमा दिवंक मागता हे मागण्या करता तुझ्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता मरीफात आमेन आमेन पवित्र आत्मा कितें म्हळ्यार जॉन 6:63 आमी काडया जॉन 6:63 66 गे जॉन chapter 6 verse 63 John 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्या लागी उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची ओके कितें म्हणटा उतार जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान वा पवित्र आत्म्यान न्ही गे होय जीव दिवचो पवित्र आत्म्यान वा प्रेरक आत्म्यान हांव तुमचे लागी उलयला ती उतरां जीव दिवचो प्रेरक मनीस खंयच्याकी उपकाराना वय गे आमकां बघता की तशें आमी खंयच्याकी उपकाराना म्हण मनीस खंयच्याकी उपकाराना म्हण बघता की देवाचे उतर ना उपकाराना तर ना जाल्यार हय उपकारांतल्या बरें न्ही गे पूण आमकां सत कळीत ना जाल्यार मनीसांनी मातसो कारभार करयत म्हण बघता न्ही गे साधारण म्हणटा बघता की ना मनशान कितेंय करयत म्हणून कितलेय कारभार करयत म्हणून आमकां बघता वा आमी उतराक येवच्या पयले आमी तशें चिंतला न्ही गे आमकां कितें उणें उतार आसा तें आयकोंक वेळ मेळटना वा थोड्या संदर्भार एक कायद्याचें आसता त्या वेळार आयकोंक आसा पूण तें काय आमकां घेयजें म्हण कांय ना म्हणल्या बरी चिंता आमचें आसलें न्ही गे म्हळ्यार आयकोंक सवयच्या बळान कायद्या वेळार केरळ आयकोंक आसा त्या वेळार आयकता पूण आमी तें कांय सिरियसली काण घेतलें म्हण आमकां भोगलां गे ना न्ही गे आमकां जाल्यार भोगना पूण जाल्यार आमी उतराचें वय समजून नातले पूण आमी त्या वेळार कारभार केल्यात न्ही गे केल्यात गी ना जालें म्हळें पोंताक पावनात वय कारभार केल्यात पूण पोंताक पावना म्हणून सांगूंक जायना कितली कारभार केली खंयची पावना म्हणटात गे पावनातली जाल्यार आमी कालिंगी हांगा सोडून या म्हणून उतराक येता आसले हांव न्ही गे म्हळ्यार कारभार केल्ली पोंताक पावल्यांत म्हळ्यार ती पुरो संवसारी कारभारां न्ही गे केल्यांत पोंताक पावनात म्हणलें जायना आतां उतरांत नातल्लो मनशाच्या जिवितांत ती कारभारां जातात पोंताक पावनात गे पावतात न्ही गे पावतात पूण विशय काय म्हळ्यार तुमी सांगल्या बरी हे ती उर्चेत आसली न्ही म्हणयत न्ही गे उर्चेत आसले वय उर्चेत आसले म्हळ्यार आतां देवाच्या उतरांत हांव एक रिजल्ट येवचें आसता तें केरळा परमानेंट उर्चेत आसलें न्ही गे देवाच्या उतरांत हांव येवचें तातूंत एक रिजल्ट येता ते परमानेंट उर्चेत देवाच्या उतरा भायर तावनी रिजल्ट येता ते उराना मात न्ही गे उराना
उरण म्हळ्यार परत परत हांव तें करीचें पडटा खंयचे एक विशय जावं दी केल्यार तें म्हाका हांगा काय सड उणें आसा म्हूण बगना तें तशें जाल्ल्यान तशें जाता आतां एक चिंतया भलायकेच्या विशयांतच कालें कशें आमी कनेक्ट करयत उतरां ना जाल्यारय आमची भलायकी सांबाळूंक जाता की ना जाता पण ते जावना आ? जाता म्हणे पण हा आमच्या जिवित म्हळ्यार साधारण अशें म्हणयत तारळाय आमी भलायकी मेंटेन करता आतां चिंत एकल्याक सतत गोत्तू ना एकल्याक देवाचे उतार कळीत ना जाल्यार तो भलायकी सांबाळटा की ना सांबाळटा सांबाळटा पूण आतां कशें म्हणयत की म्हळ्यार ते परतून परतून ताजे विशयान तो कालें करता खंत करता आनी ट्राय करता मस्त पटी कर्स करता वय गे तशें म्हणयत वय गे मोतीन त्यांचं कंपाऊंड गेला मोतींत वय ताका एक भिरांती आसता खंयच्या विशयांत भलायके विशयांत भलायके विशयान आमकां आतां म्हाका जाल्यार भलायकेच्या विशयान बरें जाता ना आमकांय ना म्हणचें पूण तुमी वय जाल्यार तुमी म्हणचें पडटा हांवें आमकां ना म्हणूंक जाय ना ना आमकां वय वय न्ही करेक्ट आमकांय ना भे ना भलायकेच्या विशयान न्ही गे कित्याक भे ना चिंतूंकच पुरसत ना कालें म्हळें त्या विशयान चिंतूंकच पुरसत ना चिंतूंकूच पुरसोत ना आनी चिंतची गरजच ना म्हण आमकां भोगता वय गे वय काय पुरसोत आसल्यारय त्या विशयान आमकां चिंतूंक गरज ना 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 कित्याक म्हळ्यार आतां कालची आनी आयची विशय उलोवचे म्हण न्ही आनी मुखार जाल्यार हांव भलायकेवंत वय आ ताजे खातीर हांवें काल त्याग आनी काय म्हण सॅक्रिफायस केला गे काय व्हडलो गुडो खणला गे हांवें हा बा तें मेळोंक ना कांय करूं ना कालें केलें स्वतमधले बिलीव केले खंयचें ताजें उतार कितें आसा म्हळ्यार हें आमकां वेग्गी समजता म्हणल्यार हांव तें उतार काडून आसा हर एक विशय तशीच म्हळ्यार आतां आनी मुखार जाल्यार एक खंत म्हणली ना खंयचें हाच्या विशयान एक आतां आमी भलायके विशयान उलयलें जाल्यार आनी मुखार जाल्यार खंत ना कित्याक खंत ना म्हळ्यार जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान हांव मनीस खंयचे उपकारना म्हळ्यार मनशां न्ही आमी भलायकी जोडयेत मनशाच्या गायडन्सांत हांव न्ही भलायकी मेंटेन करयेत मनशाच्या प्रयत्नाद्वारे आमी भलायकी हें करूंक जाता जायना म्हण न्ही पूण तें परत 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 आनी तातूंत म्हाका गॅरंटी ना म्हळ्यार त्या रितीन एकलो भलायकी मेंटेन करचो मनीस तो फाल्यांय कालें म्हण जायत म्हणलें तो पयलींच चिंतून आसता न्ही ताका तें सवयीचें जाता कालें तें फाल्यांय हांव खंयच्याय एका पिडेन जालें की ना म्हणून चॅक करचें घडी घडी वय एक चॅक आनी ताका पडल्यार इतली सवय जाता गे ताका तें खंयचेंय म्हूण बगना एक नवें नवें नांव दिल्यार थोड्यांक तें एक आनंदच जावंक पुरो आनंद म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां संतोश म्हणटात पळय तुका आनी एक आसा वय गे ताका कालें करीचें म्हणून वय गे तशें घडोवंक साद आसा की ना म्हळ्यार ताका इतलें सवयीचें जालां गे खंयचें संवसाराचें सिस्टम खंयचें सिस्टम संवसाराचें एकल्याक इतलें गे तें म्हळ्यार तें ओके म्हणल्यार बरी तो कांय खंतच करता म्हूण सांगूंक जायना आनी तें सिस्टम इतलें हें जाता की मागीर आतां आमकां काल जाल्यार आनी एक सिस्टम आसा म्हूण कळ्ळें खंय आयिल्ल्या उपरांत देवाच्या स्वताच्या उतरांक उतरांक आयिल्ल्या उपरांत आनी एक सिस्टम आसा म्हणून ताच्या पयलीं आमी आंतली थोडीं उतरां खंडीत जावन आयकल्यार जावं पुरो पूण कालें आमी संवसारी रितीन ताचो अर्थ करूंक पळयलें वा संवसारी रितीनच आमी समजोन काण गेलें देखून संवसारी रितीन अर्थ करून काण गेल्ल्या निमती आमचे थंय कसलोय ताचो प्रभाव पडोवंक सादी जावं ना कित्याक तें उतरां ही न्ही न्ही गे ती आमी संवसार रितीन काणूंक अशी उतरां न्ही न्ही गे ती संवसार रितीन काणूंक अशी उतरां गे देवाची नाही न्ही आत्मो आनी जीव म्हळ्यार ती केवल भावार्था वरवीं मात्र आमी ती घेवंक साध्य जावची उतरां आनी देखून आमकां तें पळयतना कशें दिसता ताचो अर्थ तसो न्ही आमकां सेन्स नॉलेजाक समजल्ले बरें अर्थ न्ही न्ही गे ताचो उतरांचो पळय गे न्ही 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 सेन्स नॉलेजा प्रमाणे समजोवचो अर्थ जाल्यार हांव कालें म्हणटा ओके जेजून म्हाका गूण केला काय ओके आतां हांव ना जाल्ले दीस ओके केलां काय गे आतां ओके बरें जालें वेरी गूड म्हणून तें म्हाका केलां म्हज्या जिवितांत तें जालां आनी हांवें तें एक्सेप्ट केल्यार म्हज्या जिवितांत तेन्ना हांव पळयतां आनी तें कितें म्हळ्यार जेजू कालें म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीश जातल्यात तुमी सत जाणा जातल्यात
जाणा ते जाणा जातले आता म्हणलं विषय व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणचा विषय जाणा जातेल्या मला जाणा जातले म्हळ्यार ओके बायबलांत फर्स्ट पीटर 2:24 ಅನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಹೊತ್ತನೆ ನಿಂಗೆ फर्स्ट पीटर 2:24 ಅನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ हे ಗೊತ್ತು ना आता म्हाका कळले म्हळ्यार तो गे अर्थ ताचो तशें म्हळ्यार जाणा जातले म्हळ्यार नाही 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 नाही. ते खाली नॉलेज जालें परतून देवाच्या उतराची जाण आम्ही जाणवाय जाणा वय त्या उतराचो अर्थ कितें ताच्या गायनी गुण जाले म्हळ्यार कितें अर्थ कितें खंय बरयला ओके तें कळीत आसा जे नाजूक म्हणचे न्ही हांवें खंय बरयला म्हणलें न्ही तें खंडीत करता आसा जे पूण तें तांचे निमते तें तुजें तें जायना तें कार्य कामाक येना तें काम जायना तें उतर तुजें तें काम करिना तितले काळ म्हळ्यार हांगा जाणा जावचें गरजेचें जाणा जावचें म्हळ्यार ताचें अंडरस्टँडींग प्रॅक्टिकल वर्किंग नॉलेज तें उतर कितें म्हणटा तातूंत कितें स्वता टाकून आसा म्हळ्यार एका त्या उतरा विशयान आमी कितली अर्थ आम्ही कितलो समजून म्हळ्यार तो वर्स एक वर्सूय चड उलयता हांवें त्या एका शब्दा विशयान एका उतरा विशयान आनी तें उतर तितल्यान म्हणना की आमी ताच्या गायनी आनी आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियेवच्या खातीर म्हळ्यार आतां कितें जाता एक पिडा म्हणलें आयिल्ली कित्याक कशी आयिल्ली पिडा म्हणली पथकावरवी व्हेरी गुड पातका वरवीं पिडा आयिल्ली देखून ना जाल्यार ती पिडा म्हणली नासली देखून हांगा उतर पळय तें आमी समजचें पातकाक मरोन आतां आमी पातकाक मेल्याव जाल्यार खंयच्याक मेल्याव पिडेकी गेल्या मेल्याव मेल्याव. कित्याक म्हळ्यार पातका वरवीं पिडा आयिल्ली करेक्ट पातका वरवीं पिडा तें आमकां कळत जाचें पडटा पातका वरवीं पिडा आयिल्ली पातकाक आमी मेल्याव कशें मेल्याव म्हळ्यार जेजू सांगाता हांव मेला जाल्यार तेरळ हांव केरळ तें सत म्हणटा हांव पातकाक मेला न्ही आतां तर खंयच्याक मेला हांव पिडेकी गेल्या मेला मेला पातका वरवीं पिडा आयिल्ली करेक्ट पातका हर एक विशय तशे उरले कितें पुरो आमकां तें बसवण्यो आसात पवित्र पुस्तकांत ते आतां बसवण्यो आसात ते आमी होगडायिल्ले केरळा पातका वरवीं वय गे आतां जेजू वरवीं परत आमकां मेळ्ळ्यात आतां हांव खाली हेल्था विशयान भलायके विशयान एक उलयता जाल्यार उरले पुराय विशय तशेंच आतां आशिर्वादां होगडायले आमी तातूंत कितें आहलें त्या आशिर्वादान ती पुरो आसलें देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वय गे आपल्या सारक्या रुपाचो आसलो आनी पुरा केलें आशिर्वाद दिलो म्हण आतां परतून केरळ आमकां आशिर्वादांनी पाटी मेळ्ळी आमकां ती तातूंत एक आमी आतां उलयता वय ती केरळा पाटी मेळ्ळी आम्ही तेजूपूर सार मारून तोच वय आमचे पाटी मेळ्ळी आनी आमकां वाचूंक मेळटा खंय तें फेज 1-3 मेळटा न्ही गे आशिल्लो जावं देव आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सोय आमकां आसा त्या एकवटांत केरळा पाटी आतां आमी जेजू थंय एकवटलेल्या वेळार आमकां ती पाटी मेळ्ळी एकवटल्या म्हळ्यार आमी म्हणटा पवित्र स्नानांत एकवटल्या वय खंडीत जावन पूण ते एकवट आमी सदांय सांबाळिल्ले गे सदाय आम्ही निरंतर हर एका घडये तो सांबाळूंक आसा न्ही गे त्या दळा मातर तें कितें उतरान बरयलां तें म्हजें तें कंटिन्यू वळोन आसता जेजू तावन पातका तावन होगडायिल्लें जेजू तावन पाटी मेळ्ळें आतां जेजू तें एकवटोन आसतना तें कंटिन्यू फ्लो जावन आसता म्हजें तें वय गे कंटिन्यू म्हळ्यार ताका ब्रेकच ना देखून जेजू काले म्हणटा हांव दाखवाल तुमी फांटे तुमी म्हजें तें एक जावन रावुल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात हांव खरी दाखवाल काली दाखवाल न्ही खरी दाखवाल देखून मागीर जेजू तें इमून धरून म्हणटा कितें 15:7 जॉनांत आतां वसोदे म्हणना तुमी म्हजें तें आनी म्हजी उतरां आमचे ते म्हजी उतरां तुमचें तें तुमी म्हजें तें म्हळ्यार आमी जेजू तें आनी जेजूची उतरां आमचे भितर आमचें तें आसत जाल्यार तुमी कितेंय मागल्यार तें तुमकां मेळटलें म्हळ्यार तें परतून वेता तेंत वेता म्हळ्यार आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचें म्हळ्यार आतां जेजूच्या उतरांत आमी पवित्रपणान कशें जियोवचें म्हणलें आसा ताच्या उतरां विरोधान उलयता आनी चिंता जाल्यार आनीक हांव पातकाक मरोना म्हण जालें वय गे खंयच्याक मरोना पातकाक मरोना कित्याक देवाच्या उतरां विरोध उलोवचेंय एक पाताक चिंतचेंय पाताक
आनी देखून जेजू थंय म्हणटा न्ही गे तो येतस मन संवसाराक गुन्यांवकार खंयच्या विशय पातका विशयान कित्याक ताणी म्हाका मानलो ना वय वय तेंत साका सत मानू ना आतां एक ताच्या गायन तुमी गुण जाल्यात जेजूक हांव सत मानता जाल्यार हे उतारी हांव कालें करता विश्वासान सत मानता बाबा सत मानता त्या वेळार म्हाका भलायकी हांव एन्जॉय करता पूण जेजूक सत मानता म्हणून जेजून ताच्या गायनी कोणाक म्हाकाय केलां गे ताणें गुण केला जाल्यार म्हाका पिडा कित्याक अशें हांव उलयतां जाल्यार जेजू सत मानलां गे हांव ना ना पातकाक मेला गे हांव ना देखून पातका विशयान कित्याक ताणी म्हाका सत मानू ना आनी सत मानिनातल्या वेळार हांव पवित्रपणाक जियेता गे पातकांत जियेता सांतोची येता हांव पवित्र म्हणून न्ही गे हांव पवित्र म्हणून न्ही जेजून केल्लें हांव केरळा पातयेता तेंचो म्हाका पवित्रपणान जियोंक कालें करता फावो करता वय की न्ही आनी सैतानाक पाठ करूंक म्हाका कालें करता फावो करता तो म्हाका कितें करता खंयचें चिंतूंक आनी उलोवंक हें करता प्रेरण ते देवाच्या उतरांच्या विरोध चिंतूंक कालें चिंतूंक हें करता तो आमकां देवाच्या उतरांच्या विरोध देखून तो वय विरोध खंयच्याय वेळार जावं ना सै बाई हें तुजें तें जावं ना तर आनी जातलें म्हण हांव सांगता जाल्यार करेक्ट गे हांवें सांगलें न्ही ना ना कित्याक न्ही माझ्या उतरा विरोध नाही न्ही विरोध म्हळ्यार जाला वय गे आनी जातलें म्हळ्यार आतां सैतानान जाल्यार थॉट हाडले तुजें तें जावना व्हडना जावना जाल्यार काल जाल्यार आनी जातलें करेक्ट हांव ताजे विरोध उचल्लो रीत तशें न्ही ऑलरेडी जाला ऑलरेडी जाला आनी म्हणून सांगायचें वय गे मागीर तुका हांगा दिसता न्ही अशें न्ही हांव दिसचें फातयेना हांव दोळ्यांक दिसचें हांव दोळ्यांक दिसचें पातयेना खंयचें पातयेता हांव कितें देवाच्या उतरान कितें बरयलां तें पातयेता आनी हांव हें दिसचें पातयेना देखून म्हजें तें जेजूच्या उतरान कितें बरयलां तें जालां तें आतां म्हाका दोळ्यांक कितें दिसता तें हांव पातयेत ना दोळ्यांक दिसता हांव पातयेना आनी प्लस तें दिसचें तात्कालीक तें खंयचें दिसचें तात्कालीक आनी तें हांव पातयेस ना पूण हांव आनी एक पातयेता खंयचें गे म्हळ्यार हांगा कितें बरोवन घालां तें हांव अशें पातयेता गे म्हाका सगळो संवसार येवन ताचे विरोध उलय वा चिंत म्हूण सांगल्यार हांव चिंतूंक वचना उलोवंक वचना पूण हें उलयतां चिंतूंक वचना उलय देखून वगत रावता म्हणून न्ही हें उलयतां हें उलयचें नाका हांवें उलयचे उलयचें कित्याक नाल्यार देवाचें उतर म्हणनासलें सदां खुशाली जाया अप्रूप मागा वा हप्त्यापुटी मागा म्हणा गे सदां खुशाली जाया खळा नासतना मागा कशें मागा कळा नासतना कळा नासतना म्हळ्यार तर आमकां अर्गां दिवंक आसात न्ही सर घडिता नेक्स्ट तेंत म्हणटा सर घडिता न्ही अर्गां दिया म्हळ्यार आमचे मागणी कशें आसा तें म्हण तेंच सांगलां सर घडिता न्ही देवाक अर्गां दिया कित्याक आमकां पिडा दिल्ल्याक अर्गां न्ही जेजू तुज्या गायनी गुण केल्ल्याक अर्गां म्हाका ही पिडा आसा देखून हांव तुका अर्गां दिता म्हणचें गे ना कशें म्हणचें आतां सर घडिता आनी अर्गां तुज्या गायनी म्हाका गुण केल्ल्याक अर्गां पिडा म्हणलें तें उल्लेखच ना देखून जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान म्हळ्यार देवाचें उतर आत्मो आनी जीव न्ही गे त्या उतरांत जीव आसा मनीस खंयच्या की उपकाराना मनीस ताज्या बुदवून कांय कितेंय करीत जाल्यार कितें प्रयत्न करीत जाल्यार तें उपकारा पडचें तसलें जायना जाता गे जायना मनीस फ्लॅशांत ताच्याच सक्तेन ताच्या बुदवून कांय कितेंय करूंक पळयता कित्याक तें केल्लें खंय वचून पावलें आमकां तशें केल्लें एकपुटी आमी खंय वचून पावलें आमकां एकपुटी केल्लें तशें आमी मनीस उपकारा पडटा मनीस बुदवून म्हण दाखोवंक खंय तें खंय गेल्लें आदामान सूख करतना एकपुटी आमी तशें चिंतून सूख केल्ली वय गे वय की न्ही मनीस बुदवून तूं मनीस उपकारा पडटा मनशान चिंतलें उपकारा पडटा म्हणून उपकार पडलें गे ना म्हळ्यार देवान सांगलें घाल देवान मातसो सांगलां तशें आतां कितें म्हाका निदर घेवंक जायना गे देवान सांगलें आसूं दी थंय म्हणून मागीर काल जालें तक्षण रिजल्ट आयले थंय न्ही गे हय पळय एक काल जाता केल्यार म्हण ना तें आमचो आयिल्लें मरण तें जेजून देवान सांगलें तें आयिल्लेंत आनी कारण पातकावरूय मरण आयलें आतां आमी पातकाक मेल्या
आता आमी पवित्रपण म्हळ्यार देवाचे उतार वा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जियोवचें आनी ते पवित्रपणान जियोवचें, पवित्रपणाक जियोवचे खातीर तशें आमकां जियोवचें एक भाग फावो करच्या खातीर जेजून कालें केलें, कुर्सायलें आपल्या कुडींत, वयले ताणें आमची पातकां वयले वयलीं. आता हांवें तें आनीक आयकुना टिचींग टिचर पिटरांनी आदल्या फावटी दिलें म्हणून आयकलें. पाताक आनी पातकां दोनी तें हें जालें, सॉल्व जालें. कशें पाताक कशें हें जालें? जेजून काण गेले आपणा वयर. पळय, पाताक म्हळ्यार पातकाचो स्वभाव न्ही गे. पातकाचो स्वभाव ताणें ताचेर खाण गेलो. आणि आनी जालें गेलें नाश केले. नाश केलें ताचेर खाण घेवन पाताकत कारण कितें आमी पातकां करूंक? पाताक तें पातकाचो सैम स्वभाव पातकाचो तें मूळ न्ही गे पातकाचो स्वभाव. ताचे वरवीं फ्रूट कालें आयलें, पातकां पातकां आयलें. वय गे देखून जेजून हांगा कालें गेलें पातकां मात धुल्लीं गी पातकाचो स्वभावय काडलो. पातकाचो स्वभावय काडलो कशें ताच्या मरणा वरवीं. वय गे ताका तो मेलो, त्या पातकाचो तो मरतना पातकाचो स्वभावय मेले. मेलो. कित्याक म्हळ्यार तें पाताक म्हणल्यार ते विशय निमतें मरण म्हळ्यार आयलें, तें आयिल्लें मनशा कुळाचेर आयिल्लें कोणें घेतलें? जेजून काण गेले. घेतलें आनी तो मेलो, मरणंत मेलें ताज्या सांगाता. कालें मेलें? ते पातकाचे स्वभाव, ताचो स्वभाव निमतें मरण आयिल्लें तें जेजू मरतना तें मेलें. कालें तें पातकाचो स्वभाव असो सांबाळ्ळ मेलो. वय गे आनी ताणें रगती वरयलें. कालें गेलें? ताचे वरवीं आमचें कालें धुवन गेलें. पातकां धुवन नितळ निर्मळ आमी जाल्यांव. देखून पातकाच्या स्वभावाक आमी मेल्यांव, पातकाकय मेल्यांव. आतां आमी जियेतांव कशें? पवित्रपणाक जियोवच्या खातीर. कशें? पवित्रपणाक जियोवन आसों. तशें आमी जियोवच्या खातीर जेजून कालें गेलें, कुर्सायिल्लें आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वयलीं. कुर्सायिल्लें आपल्या कुडींत. तेणी रगत वारोवचे विशय आयिल्ली आनी तो कुर्सार मोरचे विशय आयिल्ली. दोनी आयिल्ले ते न्ही गे. पातकाचो स्वभावय नाश केलो, पातकांय ताणें धुवन काडलीं. देखून ताणें फादर अंते एक सॉरी टू इंटरप्ट यू फादर. येस सॉरी एक म्हाका एक ल्हान डाऊट आसा. आतां पातकाचो स्वभाव आमच्या आत्म्यांत गे नाजाल्यार आमच्या मनांत गे नाजाल्यार रक्तमासाच्या अंतू आसता गे स्वभाव पातकाचो स्वभाव आत्म्यांत ना. ते कोणी मागीर सांगयेत एडिशन करयेत. आत्म्यान ना. कित्याक म्हळ्यार जेजूक सत मानलेलो आत्म्यांत काल जाला. क्लीन जाला परफेक्ट जाला तो. कोणा बरी जाला? जेजू बरीत जाला. आत्म्यान कांय प्रॉब्लेम ना. आतां अशें मन आनी कूड वय ते फादर बट आमचे तो स्वभाव न्ही पातकान स्वभाव तो आमच्या मनांत आसो गे नाजाल्यार रक्तमासाच्या वडण्या प्रमाणे मोनांत ते कोणी मायंडांत मागीर आसो. एक्सप्लेन कर. कित्याक म्हळ्यार पुरा की रूट चिंताप. तूं खंयचेय एक्शन हाता पांयां ती कांय कर न्ही करीजे जाल्यार पयलें मोनांत चिंताप येवचें. वय गे करेक्ट वय मोनांत. अशें न्ही गे तूं कर न्ही करताय मागीर मोनांत आयलें म्हण म्हूण सांगून न्ही. मोनांत पयलें आयलें न्ही गे. आतां तूं एक अमेरिकाय पावताय जाल्यार पयलें मोनांत चिंताय न्ही गे. प्लॅन वचपाचें म्हणून करता मागीर प्लॅन करता विमानार वचें गे आनी कशें वचें गे म्हणून. आनी देखून थंय तूं पावताय. एक वायट कर न्ही तशी पयलें चिंताप येता. तुवें आतां तें थंयच मारून उडयलें जाल्यार तें करनी करूंक वचनाय तूं. वय गे त्या चिंतपाक तूं हें घालताय हीट घालताय. वय बरें कितें म्हणून. वय गे बरें चिंताप ओके व्हेरी गूड करूंक कोता. चिंताप येवंक आमकां खंयची करनी. देखून थंय दोनी करण्यो करूंक जाय आसा चिंतपांत. वय गे एक तर चिंताप. फादर पातकाचे सैम आसचें तर आमच्या मनांतच आसचें कुडींत न्ही तर न्ही कुडीक मागीर वेचें तें. मोनांतावन कुडीक वेचें. ओके म्हळ्यार मोनांतावन कुडीक वेचें म्हळ्यार हांव कालें म्हणटा म्हळ्यार तें कूड ऑटोमॅटीक खंयचें करता म्हूण न्ही. तूं मोनान चिंताय आनी चिंतलेसो इफेक्ट जावन तूं बरें चिंतल्यार बरें करताय. वायट चिंतल्यार वायट करता म्हळ्यार परतून तें खंय रूट खंय म्हूण जालें चिंतापूच जालें न्ही गे. चिंतापूत जालें. चिंतापूत जालें. आतां मस्तू पटी वायट करीजे म्हूण चिंतलें तुवें तें चिंता मारून उडयलें आनी करूंक वचोनाय तूं न्ही गे. नाका सायबा या म्हूण. वय गे तें खंय तुवें रावयलें पयलें
मौनांत रावयले वयगे वय फादर मौनांत बट रावयले ते हा बट फादर आमकां ताचे मूळ स्टार्ट जावचे आमच्या पंचेंद्रियातावन स्टार्ट जावचे न्ही आता आमी एक पळयता ते तर वय 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 ताका म्हळ्यार आमकां ताकाच म्हणटा न्ही रक्तमांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे तुम्ही जियेशात जाल्यार मरतल्यात वा आत्म्या प्रमाणे चला म्हणून हांगा गलातकारांक कोणा गलेशियन्स म्हणटा 5:16 आतावन आत्म्या प्रमाणे चला तेन्ना कुडीच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करचे नात म्हळ्यार चला म्हळ्यार आतां आमी तेंत फादर म्हळें न्ही म्हणजे क्वेश्चन काले म्हणल्यार पथकाचे मूळ आमचे पंचेंद्रिय गी नाजाल्यार आमचे मन गे सुरू खंयता जावचे म्हणून आळे मौन ही एक ताजोच वांटो तो पंचेंद्रिय म्हळ्यार 5 सेन्सस आनी मौन ओके ओके ते ताजोच वांटो तो पंचेंद्रिय सोतो म्हळ्यार 5 सेन्ससांत आमी काले दोळे कान जीब नाक टच म्हणटा आनी इवन म्हणजे समजून प्रमाणे आतां दुसऱ्यांनी सांगेत हे मौन जाल्यार ताजोच वांटो जाता ते पंचेंद्रियाक ओके कित्याक ओके म्हळ्यार अशेंय म्हणत आमच्या आत्म्याक एक मौन आसा आनी आमच्या कुडीक एक मौन आसा म्हणयत ओके कळ्ळें तुका अंतस्कर आतां म्हळ्यार मन नाही फादर नाजाल्यार डिफरंट गे अंतस्कर म्हणटा आमी कोंकणींत अंतस्करण अंतस्कर म्हळ्यार आनी मन वय एकच गे ना दुसरें दुसरें गी अंतस्करण म्हळ्यार म्हणजे समजून प्रमाणे आत्म्याचें मौन म्हणयत ओके ओके करेक्ट करेक्ट देखून करेक्ट ताका अंतस्करण कांतयता म्हणटा पळय मागीर काले वय सूख वय केल्ल्याक वय वय आत्म्याचें मौन ने आत्म्याचें मौन म्हणयत म्हळ्यार आतां आमचें फायट काले म्हळ्यार दोनूय एकच मौन करचें आतां मौन कुडीचें कितें मौन आसा ओके आत्म्याचें तें देखून आमी म्हणटा न्हय गेट वॉल खंयच्या कुशीन गुंडोवंक आतां आमी पळय आतां आमच्या मौन आत्म्या कुशीन गुंडयल्यार आमी ओके म्हळ्यार ओके आत्म्याक एक मौन आसता पूण ऑपरेट जाता आमचें केरळा हे सेन्स नॉलेजाचें मौन डॉमिनेट करता जाल्यार आत्म्याच्या मौना वयर त्या खंयचें काम जाता तें पातक जाता पातकाचें आत्म्याचें मौन डॉमिनेट करता जाल्यार सेन्स नॉलेजाच्या मौनाचेर कालें जाता तें बरें आमी जाता वय देवाच्या बरें बियान चलता हांव ते दळा वय देवबिरान म्हळ्यार तें नेगेटीव न्ही देवबिरान म्हळ्यार देवाक मान दिवचो ओके 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 देखून थंय कालें म्हणा गलेशियन 5:16 म्हण चिंता हांव आत्म्या प्रमाणे चला त्या दाळा तुमी कुडीच्या सैमीक ओडण्यो तुमी दादोशी करचे नात कित्याक आत्मीक ओडण्यो सॉरी आदर्श कुडीच्या ओडण्याक विरोध आनी कुडीच्यो ओडण्यो काले म्हणटात आत्मीक ओडण्याक विरोध ते एकामेकाक ते विरोध जाल्ले वरी तुमी कितें करूंक अपेक्षिता तें तुमच्यान करूंक जायना ते कोणी जाय जाल्यार ते चूर गेली गलेशियन 5:16 म्हण चिंता गलीचे वय एक चूर वाचून पळया की ते म्हाका दिसता ते एक बरो अर्थ आसा ते बरें एक उतार आहा गलेशियन 5:16 गी पळय वय काले प्रेरक म्हणटा पळय प्रेरक आणि मनशाचे आणि ओके आता तुमका सांगता काले म्हणटा आत्म्याप्रमाणे खंयच्या प्रमाणे चला आत्म्या प्रमाणे चला आतां आमी काडिल्ले उतारी तेंत पळय आमी जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्या की उपकाराना म्हळ्यार देखून हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जीव देखून आमी आतां प्रेरक आत्मो जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान तर त्या प्रेरणा प्रमाणे आमी जियेचे जाल्यार जेजून उलयली उतरां आमी घेयचें खंयची उतरां घेयचंय देवाचे उतार घेयचंय म्हळ्यार जेजू काले म्हणटा तें पळय जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयचे की उपकारना तितलें म्हणून परतून खंय वता तो हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जीव दिवची म्हळ्यार आमी आत्म्या प्रमाणे चलचे जाल्यार वा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान म्हणटाना तो जीव आमचे थंय वाळाचे जाल्यार जेजून उलयले उतरांचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करीचे वा ताचे विशयान कितें बरयलां ताचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करीचे तर तशें म्हणटाना तशें करतना ऑटोमॅटीक आमचें मायंड हे 5 सेन्सस 5 सेन्सस त्या प्रमाणे चिंतच्या बदल्याक चड आनी चड देवाच्या उतरांत वेळ करचितना तुजें चिंता पळय तें अशें चेंज जाता गे खंयच्या कुशीन चेंज जाता तें आत्म्या कुशीन हय कित्याक तूं आत्म्यान परफेक्ट आसा आतां एक्चुअली आतां आमी वडोल काडलो विशय भलायकी एक्चुअली कुडीन तुका देवाचे उतार घेतलेले की पिडा येना म्हूण सांगन हांव येता जायना वय की न्ही पूण तो ताचें कॉन्सन्ट्रेशन आत्म्या कुशीन आसल्यान
ताचे आत्म्या कुशीन आसल्यान तो काले हें करता हांव आत्म्यांत भलायकी वंत आत्म्यांत भलायकी वंत म्हूण चिंतूंक कारण कितें ताणें देवाच्या उतरांत कालें केलां ताणें उतर ताणें स्विकार केला वय. हा ते देखून तें देवाच्या उतरांत बरयल्लें सकट खंय आसा तुज्या आत्म्यांत आसा तूं तुज्या कॉन्सन्ट्रेशन आत्म्यान तूं कितें जावन आसाय वा देवाच्या उतरांत कितें बरयलां तेंच तूं चिंताय उलयताय ध्यान करताय जाल्ल्यान ताचे विरोध कितें आसलें तूं पातयेनाय घेनाय मन तुका कुडीचें मन तुका ताचे विरोध चिंतूकूच करता आतां आदाम वेवेक देवा बरी रसल्लें ह्या रुखाचें फळ कांय नाकात तें देवा बरी ती आसल्लीं आत्म्यांत आसल्लीं पूण जाल्यारय तांकां तें कित्याक भोगोना तेळा म्हळ्यार तांणी खंयच्या काम दिलें तें कुडीच्या मनान कितें सांगलें हा ते म्हणटात पळय पोकळ दौलत दोळ्यांचो फुसलावणी आनी काले वैगी तशें म्हणल्या बरी तांकां ते दोळ्यांचे फुसलावणी पळयता ते काले म्हणटा तें हें फळ तांकां बरें म्हण दिसलें. दिसलें खावंक रुचीक म्हण दिसलें खंयच्याक तांणी हें केलें दोळ्यां- पंचेंद्रियाक वा कुडीच्या मनाक जागो दिलो तें वैगी ना हे न्ही हाजे की बरें आमी आत्म्यान देवान आमकां ऑलरेडी सांगलां आमी ताज्या सारक्या स्वरुपान रसला हें कांय नजो म्हणून सांगलां त्या वेळार काल्यान ऑपरेट जाता आसली ती आत्म्यान न्ही ती आत्म्यांत ऑपरेट जावच्या बदला खंयच्यान ऑपरेट जाली ती मन पंचेंद्रिय. वय पंचेंद्रिय आनी मनांत कितें तांकां दिसता तें पळय इवन देखून भावार्थ म्हळ्यारच दोळ्यांक दिसनातल्या सांगता विचार न्ही गी तशें सगळो संवसार बरोच दिसता पाड दिसता म्हणून सांगूंक जायना वय की न्ही पाड दिसता गी ना दिसोंक बरोच दिसता एक आनी तुका डॉक्टरान उलयलें बरेंच म्हण दिसता खंय पाड म्हण दिसता न्ही गी वय की न्ही वय. इतलो बरो खंय मेळचो ना न्ही हांव तांकां ताचे विशयी सांगचें न्ही हांवें पूण ताच्यांनी किंवा तें घडलां कितें आमकां दोळ्यांक दिसनासतना केवळ भावार्थान स्विकार करून भलायकी जियोवचें खंयचें तें जेजून केल्लें वय गे पूण हांगा विशय काल जाता की म्हळ्यार जेजून इतलें सुलाभ केलां की जेजून आमकां तें पातयेवंक काल जाता पातयेवंक सुलाभ जाता कस जाता तें सुलाभ जाता. ना कस जाता आतां सुलाभ न्ही जेजून आमकां इतलें सुलाभ केलां की पातयेवंक डॅश आतां बेन्नीबाई म्हणटा न्ही बेन्नीबाई ती पात येता आनी पात येवन आल्ल्यान तूं सुलाभ जाता म्हणटाय हांवें म्हणचें इन जनरल जेजून केलें इतलें सुलाभ केला की पातयेवंक आमकां काल जाता कष्ट. पातयेवंक कस आतां तूं पातयेवन आसाय जाल्यार तूं सारकी जाप दिताय देखून जेजून इतलें सुलाभ केलां की पातयेवंक देखून संवसारी सिस्टम ती कश्टांची जाल्यार ना ती करया म्हण एक कोणें आपणून पळोवन म्हाका सांगाजे काले म्हणी आसा म्हूण सांगाजे तूं सोमा आसा म्हळ्यार डॉक्टराक तो सवाल घालता ना काले हो डॉक्टर सोमा ना म्हणटा ती काले म्हळ्यार ही समा उरल्यार म्हळ्यार तो हो डॉक्टर सोमा ना म्हणटा मनशाक तितलें काले म्हणी एक सांगाजे म्हण आनी खुशीत म्हाका हें आसा म्हळ्यार म्हाका सकाळीं इतलें आसात संजय दनपारां म्हळ्यार एक जनरल हांव एक विशय मात उलयता तोच विशय म्हणे उरल्या विशयान ती तशेंत ते पुरा मनशान ते पुरा की सिस्टम सेम जाल्ले निमती हांव एक विशय काडून उलयता कित्याक म्हळ्यार आमी तें धरिल्लें घट्ट धरचें पडटा कित्याक संवसार सपोर्ट करिना ह्या विशयाक सपोर्ट करता की ना करिना. करिना म्हळ्यार संवसार म्हळ्यार इन जनरल कोण उतरांत ना तशें म्हण ते सुखीदार म्हण न्ही तांकां त्या उतरांचें हें कळना आमी तेंच केल्लें पयलें पोरच्या पोर तेंच केल्लें न्ही गे पूण आमी तें धरिल्लें आनी घट्ट धरन सोंड दिनासतना तें धरिनातल्यांक धरचे बरी करचें आमी कालें दिवोड गी उतार म्हळ्यार धरिचें म्हणटना आतां दिवोड न्ही हांव कालें म्हणटा म्हळ्यार तें आनी इतलें घट्ट धरलां गी तें उतारांचें थंय केदळें थंय चेंज जाल्लें आमी पळोवना म्हणून कोणाक बोगाचें घेनातल्यांक समजा वय की न्ही त्या वेळार तांकां घाल जाता तें स्विकार करूंक जाता. स्विकार करूंक सलीस जाता कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणें स्विकार केल्ल्यान सांगलें तें समजल्ल्यान शिकयलें तशें जाल्यार आमकां घाल जालें सलीस जालें. सलीस जालें चिंतया तो उतार शिकयता पूण ताज्या जिवितांत तें खंयचें आमकां दिसोना जाल्यार घाल जाता तें दिसोना जाल्यार आमी पातयना.
होय पातयेन आल्ले आता आमी सिकेल्ले मनशा ते आल्लेय पळयले वय कितें विशय वय शिकेल्ले मनशा ते आल्लेय पळयलो तो विशय आनी ते उतर केदळायता ते हांव चेंज जाल्ले आमी पळोवना कोणी जावन दी आमकां शिकयल्ले ते आमकां समजता वय की न्ही कोणी हा तो आज एक सांगता फाल्यां दुसरें उलयता सायबा तशें कांय बोगलां आमकां हा केदळांनी वय ह्या उतरां सुद्दां आनी गुंडायेन समजायला जावंक पुरो पूण तसो न्ही म्हूण जावना न्ही ना तो अर्थ आनी गुंडायेन आमकां शिकयला जावंक पुरो शिकयला शिकोवन आसात पूण ते हाजो अर्थ कंप्लीट चेंज तशें न्ही तें गुण जाले म्हळ्यार तशें म्हणून आमी गुण जाले म्हणून बोर येयला पूण तितले सुलभ तें पुरो जायना म्हूण सांगलां आमकां कोणें ना 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 सुला भायर जाता तेंत तितल्या सुला भायर जाता गी तेंत आमकां कशें त्या काले करूंक पातयंक हा ఈత సులభడించాపిని how is it possible so Jesus has made it so easy we find it difficult we म्हळ्यार अशें म्हणना की आमकां आतां बेनी बाईन सांगल्या बरी आमकां कशें जाता ना न्ही गे पातयंक कशें जाता गी ना ना देखून काले म्हळ्यार जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान म्हळ्यार देवाचे उतारस प्रेरक आत्मा म्हणयत हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मा आनी जीव आत्मा आनी जीव त्या उतरांत काले आसा जीव आसा मोनीस पंचाकी उपकरण पंचेकी उपकारना म्हणून जेजूनच ही उतरां आयल्या कोणाच्या तोंडांत हांव न्हू जेजूच्या तोंडांत वय जेजूच्या तोंडांत हांव देखून आतां आमी मनशा सैमान चिंतचे न्ही मनशा सैमान उलोवचें न्ही आमकां मनशा सैमांत काले केलां देवान उंच उबारलां वय गे वय खंयच्या सैमाक व्हरून पावयलां देव सैमाक वय वय की न्ही हा मनशा सैमाक कित्याक आमचो जल्म काले जाला मनशांतल्यान जल्मल्लो तूर लागीं वा चेंज जाला जाला चेंज जाला आतां जो 112 फर्स्ट म्हणटा कोणें आपणाक स्विकार केले सोमेश सांग ताणें देवाची भुरगीं जावचें हक्क फावो केलें केलें ती जल्माली न्ही रक्त मासा वरवीं वा मनशाच्या सैमीक ओडणी वरवीं वा मनशा वरवीं बगार देवा वरवीं वय गे देवा वरवीं आनी आमी तेंय पळयता फर्स्ट पिटर 1:23 कित्याक 1:23 म्हूण चिंता हांव कित्याक सस्नाक जियेतल्या आनी बाळटल्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां नवो जल्म बाबला मेळ्ळा हो जल्म ते काले म्हणला सस्नाक जियेतल्या आनी बाळटल्या देवाच्या उतरा मार्फत आमकां कसलो जल्म मेळ्ळा नो जोल म्हणून परतून देवाच्या उतरा वरवीं हो जल्म आमकां अविनाशी मनशा तावन न्ही बगार अविनाशी देवा तावन आमकां बाबला मेळ्ळा देखून आमी आनी एक फावटी जल्माले म्हण न्ही वा फाटी आमी आवयच्या पोटाक वचून जल्मले तेचे न्हीत म्हणून देजून निकोदेमा सांगलें पूण आनी एक फावटी जल्मोन म्हळ्यार एक फावटी काले की तशें घडलां म्हणून न्ही फिजिकली पूण देवाच्या उतरांत अशें प्रूफ आसा आमी परतून जल्मले आनी ते जल्मल्ले त्या जल्मांत आमी वाडाचे जाल्यार आमी दिसान दीस काल्यांत मेतेर जायचे उतरान देवाच्या उतरान उतरान कित्याक ताचे वरवीं न्ही आमकां नवो जल्म मेळ्ळलो पूण तातूंत आमी वाडाचे जाल्यार तातूंत आमी मेतेर जावन आसाचे पडटा आसाचे त्या काल जाता आमचें थिंकींग मोन चेंज जाता आनी हांव पातकाक मेला म्हण हांव कळटा पातकाक मेला जाल्यार पातकाच्या सैमाकय मेला पातकां करचीं चड जातात की उणी जातात उणी जातात वय कित्याक हांव त्या सैमाक मेला म्हणलें म्हाका कळटा देखून हाचे विरोध पाताक करूंक म्हाका खाली एक प्रेरणा येता जाल्यार हे देवाच्या उतराक विरोधूच जावन आसा परतून हांवें खंय वसाचे रुटाक वसाचे हांव पातकाक मेला न्ही सैबा वय की न्ही पातकाक मेला की जिवंत आसा पातकाक मेला देखून हाका अधिकार ना आतां म्हाका कोणाक पातकाक ओडटा पळय कालें तें जावं दी वय गी परतून तें कळाचें जाल्यार परतून उतारच म्हाका प्रूफ शिवाय दुसरें कांय ना कित्याक संवसारांत फाता करूंक तुका संवसार ओडटा अवकाश आजार आसात मेटांनी आहात पूण तुवें उतरांत हांव तें समजाचें की हाका तूं मेला म्हणून न्ही तुका दुसरें कांय प्रूफ आसाय तें ना दुसरें कांय ना ओडणी उतरांत आल्ल्याकी आसा नातल्याकी आसा की ना
हा देखून ते उतरान तुवें पोत्तून तुज्या मनान घट्ट करणं रिव्हिजन करना आसतना दीस वेता वेता काल जाता वाडावळ जाता, वाडावळ जाता कालें बदलता चिंता बदलता, चिंता बदलता चिंता बदलून कालें बदलता जिवीत बदलता. जीवत करण्यो बदलता न्ही गे देखून न्हू जीव दिवचो प्रेरक आत्म्या आनी मनीस खंयच्या की उपकारना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मा आनी जीव दिवची जावन देखून न्हू ह्या उतरां तो होमवर्क आमी करूंक आसा केदळ आमी तें उतर उलोवचें नियाळचें रावयता तेन्ना काल जाता रावयतना परतून आमी पाटी हे येतात. वसोंक साद आसा की ना कितलोय तूं कितलोय गट आसलोय जावंक पुरो पूण तें तूं गॅप दिताय जाल्यार काल जाता गॅप म्हळ्यार आमचे तें गॅप दिवन आसा आमी हांव दितां जावंक पुरो आमी म्हणूंक ना पूण तें हांवें म्हाका तें रिमायंड करचें हांवें गॅप दिला आतां गॅप दिवचें सोमा नाही न्हय करेक्ट परतून हांवें तें उडास करचें रावचें कालें उतार उसारूंक आसा सत मारूंक आसा आनी उडासा काडूंक आसा उडासा काडूंक आसा परतून हांवें उसारूंक आसा दीस आनी रात ताचें ध्यान करूंक आसा तेन्ना आमचें तें काम जालें पळयता देखून तें पाताक कोणी उलय दिल्लें पातकाचो स्वभाव आनी पातकां ह्या विशयान कांय उलोवंक आसल्यार उलयत कित्याक तें आमकां सारकें समजोवचें पडटा शिकोवन दिलां म्हण हांवें आयकलें वय तुमकां जालें देवशांत कांय सांगूंक आसल्यार पिटर ब्रदर असतो ना. वय पिटर ब्रदर हांगा जेप्पू आतां हांगा आसा हॅलो ब्रदर पिटर फादर फादर एक जस्ट अका इंग्लिशान अंतच का नाका काले म्हणटात फादर इंग्लिशांत निंगे कॉन्शियन्स निंगे कॉन्शियन्स म्हण चिंता इनर कॉन्शियस म्हणटात तेंत न्हय जावं पुरो इनर कॉन्शियन्स ओके बट अका अनेक आमचे एक नॉर्मल मौन न्हय सोलाचे मौन ताका काले म्हणटात ताका तेंत सोल माइंड एंड स्पिरीट माइंड काले तेंत सोल माइंड स्पिरीट माइंड स्पिरीट माइंड वय अनेक फादर हे देवसरांत आमकां तळणी हाडची म्हणटात न्हय ते मौनांत येवतात न्हय तळणी देवसराक आमचे परकूंक जाता गी मौन काले परकूंक जाता गी देवसराक मोहन ताका काले म्हणटा फर्स्ट पीटर 5:8 जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी दुस्मान गोरोज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोवून आसा भोवतान घट रावून ताका तुमी आड रावा जर तर तुझे उलोवणें आनी तुझे चिंता ह्या संवसाराचे जावन आसतना ताका कळटा हांगा म्हाका कालें आसा एंट्री एंट्री आसा आसा एंट्री आसा कित्याक हो देवाचे उतर उलयते ना हाच्या मोतींत तो सोदून ताका अधिकार ना कित्याक पाडाव केला म्हूण बरयलां डिफीट केला न्ही डिफीट केल्यार आनी फुडें जिखूंक साद आसता हाका पाडाव केला सो जिजस हॅज डिस्ट्रॉयड म्हणून बरयलां पूण आतां तो देखून आमी ताका अवकाश दिवचो आतां तो आमकां दोस्ता म्हणच्या की अवकाश कोणें दिवचो हांवें दिवचो म्हज्या उलोवण्यांत आनी ओगोच रावचें ना आतां हांवें सांगलें आतां सांगलें बरी समजोणी नासतना वय देखून आमी समजून आयिल्ल्या उपरांत हें करीत की आनी तो खेळोंक जायना म्हण आतां समजून आयिल्ल्या उपरांत हांव कालें करता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट आतां उतरांत आसल्याक समेत तो आसल्या की मॅजिकांत ऑटोमॅटिकान कांय जायना उतरांत आसल्या की कितलेय रितीन ताळण्यो येतात उतरांत आसल्या की म्हळ्यार तो केरळा थंय गॅप दिता वा हें दिता देखून तो सोदून भोवून आसा न्ही गे ताका कशें कळटा गे म्हळ्यार कळटा म्हणच्या की चिंता म्हणल्यार मोतीन घुंवूनच आसता देखून आमी केरळा एक एक्सरसाइज करता पळय रितीन दितना ब्रदर्स आनी करनासतात तूं 1 to 50 म्हूण सांग आनी तेज्या एट द सेम टायम आय लव यू जिजस अर्गां जेजू तुज्या गुयांनी म्हाका गूण केल्या अर्गां दोनी सांगूंक जाता तुका जायना तातूंत कळटा म्हळ्यार तूं केरळा वर्ड ऑफ गॉडांत ऑक्युपाय जावन आसता तेन्ना कालें आनी एक करूंक जायना तें ताणें ताजें चिंता एंटरटेन करूंक जायना तुज्या मोतींत
कोणे सैतानान. दुश्मन हा करेक्ट. तू केलेला देवाच्या उतराक एंटरटेन करनाय तो ते चिंताप ताणें घालची खाली चिंताप ओके ओके. कित्याक हा ताणें तर फिजिकल नडचे म्हळ्यार जस्ट चिंताप मात्र न्ही फादर. चिंताप पूण इट वेदर टू एक्सेप्ट इट ऑर टू लिव्ह इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके 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 गॉट वेदर इट. टू एक्सेप्ट ऑर नॉट टू एक्सेप्ट डिपेंड्स ऑन यू. ओके ओके चिंताप घालताना तुका बोगाजे हें कोणा थावन आयलां गे म्हणून. हा ओके येस ओके. येस 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 फादर म्हाका एक सवाल आसा. येस 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 मॅडम. हा तर आमी आतां देवाच्या उतरांत आसतना आमी संवसाराची इश्टागत सोडीचे गी कित्याक म्हळ्यार आमकां संवसाराची इश्टागत केल्यार आमी दोनाय ते आसता न्ही देवाच्या उतरांत आसता आनी तशें कालें. ते आळे ताकाच मॅडम ते एका दिसाचो विशय न्ही. आनी आळे एक उडासोरा कोणी रोमागारा बरयल्या 4 अध्यायान 5वी ओळ म्हणटा आपल्यो संत करण्यो नासतना पातक्यांक नितीवंत करतल्या देवाचेर देवा कोण सत मानता ताचो भावातच ताका ताचे नितीवंतपण लेखून येतले म्हणून. म्हळ्यार आमी एकच पटी हे न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी एका रितीन वाडोवन आयल्या वय गे. आतां उतरां ती समजून आयले कुडले आतांत पुरा समाज आयजे म्हणून न्ही पूण ते हंता हंतार हांवें वाडोवन येताना मागीर तुका तें सोडून वेता खंयचें संसाराचे सोडणे. सोडून वेता. आळे आतां वायट करण्यो बऱ्यो करण्यो म्हणटा आमी आंतूय पळय आतां तूं पिडेस्त म्हूण सांगचें जाल्यार तुवें तें सुकूत कित्याक सांग पळया. कित्याक तेच सगळ्यांनी तूं जेजूच्या गुण गयाने आमी ऑलरेडी गुण जाल्या. आतां तूं एक म्हाका तांकां म्हाका भलायकी बरी ना म्हाका अशें म्हळ्यार डॉक्टर म्हळ्यार तें एक पातक आमी पातकां म्हळ्यार थोडे फावटी कालिंगी सुखे म्हळ्यार कळ्ळें तुका कालिंगी चिंता देवाच्या उतरां विरोध उरलो तें पूण तुका एकच पटी जायना कित्याक संवसारांत आमी अशें वाडोवन आयल्या गे. पिडा म्हणली नातलो कोण आसा पिडा म्हणली आसात पिडा आसूंकूच जाय आमी ते नेग्लेक्ट करूंक जायना पूण एकच पटी तें तुजें चिंताप बदलाना. तूं कितले ह्या उतरांत उतार तुका कळटा कित्याक तुम्ही सत जाणा जातल्यात जाणा जायचे ते सत आतां उतार आयकल्ले कुठले जाणा जाले म्हण अर्थ न्ही कळ्ळें गे मॅडम आयकाता तुका हांवें सांगलें. वय ते उतार जाणा जावचें म्हळ्यार तुवें परतून ताचेर तुवें मेडिटेट करूंक आसा. हे उतार काले म्हणटा गायल्लो म्हणटाना आमी मस्तपटी रिती दितान तुमी आयकलां जावं करो ब्रदरांनी गायल्लो म्हणटाना पोरण्या सल्ल्याक वतात आनी न्हंय सल्ल्याक वचून तो कसो गायल्लो किर्तनान कितें बरयलां माथेवान कितें सांगलां ते इजायान कितें सांगलां तो कसो गायल्लो वय गे ताची पुरा डीप अंडरस्टँडींग मेळटा ना ते तुका एक्सेप्ट करूंक जाता. देखून आमी ओडल गॅलेशियन 5:16 काडले न्ही आत्म्या प्रमाणे चला त्या तुमी कुडीच्यो ओडण्यो दादोशी करचे ओडण्यो म्हळ्यार केवळ आमी हें चिंतचे नाका कालें व्यभिचार वा लैंगीक करणी म्हणून म्हळ्यार कुडीच्या चिंतपा प्रमाणे चिंतचेय वेता मागीर आतां तुका कूड न्ही चिंतूंक करता तूं पिडेस्त म्हणून आत्मोंगी कूड तुका सांगता कूड म्हळ्यार तुजें कुडीचें मन सांगता की तूं कालें म्हणून तुका पिडा आसा म्हणून वय गे आतां तुका दिसता खंय कुडींत आनी मनान तशें भोगता पूण ओडोल आमी सांगल्या बरी आत्म्यान तूं कालें जावन आसाय भलायकेवंत जावन आसाय तें तुवें तें एक्सेप्ट करीत जे जाल्यार तुका तितलें हेंय आसा जें की देवाच्या उतराचेर पातये न्ही आनी देवाच्या उतरांत अशें बरयलां जाल्यार हांव बिलकुल हाचे की दुसरें हांव चिंतूंक वचना म्हजे मुखार दिसूंकय पुरो हांव तेंय म्हणटा न्ही आमी तुज्या मुखार समस्या येनात वा पिडा येना खंयचेय ना म्हण न्ही जाल्यार उतरांत अशें बरयलां जाल्ल्यान तें तुवें कितलें एक्सेप्ट केलां ताचेर होंदून आसा आनी तें एकच पटी जावचें न्ही तें दीस वेता तातूंत वेळ करसून तुजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ युअर लायफ जाता तुजें तें हॅबीट जाता मागीर कालें तें थिंकींग एंड स्पिकींग एंड लिव्हींग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ काल जाता तुका हॅबीट जाता काल जाता खंय गेलें हॅबीट म्हळ्यार काल जालें सवयेचें जाता कशें चिंतचें खंयच्या प्रमाणे चिंतचें अंतस्करणा प्रमाणे. देवाच्या उतरां खंयच्या प्रमाणे उलोवचें देवाच्या उतरा प्रमाणे जी येवचें चिंतचें उलोवचें जी येवचें पुरा देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता केरळा तें हें दीस वेता म्हळ्यार तूं तातूंत मेतें जावन आसलें थोडे पटी काल जाता सत कळ्ळें मागीर सोडलें परतून तेणें गेली कळ्ळें तुका
आता कोणी ब्रदर कोणी शिकयतात जाल्यार अशें ते एका दिसान जाल्ले विशय न्ही तांचे ते उतर कळले उपरांत ते त्या दिसांचे ते जाल्ले म्हणून अर्थ न्ही. तांणी तातूंत वेळ करसिला दीस आनी रात त्यात विशयान ते उलयल्यात त्यात विशयान मेडिटेट केलां त्यात विशयान शिकोवन आयकला. आता ते शिकोवन दितेले कितले की शिकोवन दुसऱ्यांची आयकता दुसऱ्यांची म्हळ्यार स्वता प्रमाणे शिकयतल्यांची म्हण तशें म्हण कोणी फोट शिकयता म्हण न्ही ज्ञानार्पणान थोडी परनोसरलो शिकोवन तशें बरें आसात जावं पुरो पूण ते कितले होमवर्क करतात म्हणलें कळीत आसा ते आमकां. देखून हे इतलें सुलभ आसा गी म्हणून सुलभ आसा गी म्हणून मनशाच्या सक्तीचेर न्ही ते आसचें. उतार काम करता उतार काम करता केरळा त्या उतरांत तो वेळ करता ते उतार म्हणजे ते काय करता काम कळीत नासतना सुद्दां ते काम जाते आसता वेळ करसिताना. देखून ते म्हणटा न्ही दीस आनी रात कोण देवाचे न्ही तो बागी तो वळच्या उदका देगेर लायले जाल्यार रुका बरी वळच्या उदका देगेर किर्तन ಒಂದೊತ್ತು म्हणटा वय गे कोण दीस आनी रात कोण देवाचे उतार नियाळटा. आमी त्या हंताक वचत जाल्यार सुरू करीत तेजे हांगा आज 5 मिनटां जाल्यार फाल्यां 10 मिनटां परवा 15 मिनटां परवा 20 मिनटां कळ्ळें न्ही हंता हंतार हे मुखार वचचें. एकच बटें आमी व्हडलें कांयचें तिजें म्हणना पूण उतार काम करता कोणाक स्विकार केल्ल्यांक. स्विकार कोण करता ताजे तेणी उतार काम करता ताणें कांय करचें म्हणणे उतार तें काम करता आनी ऑटोमॅटीक ताजी चिंता उलोवण्यांनी करण्यो पुरो बदल्लें तें दिसता. कळ्ळें समजलें गी सवाल विचारले असं समजले फादर आयचे बरें जालें teaching. बरें म्हण कांय ना उतार देवाचें म्हळ्यार तेंच तांचो आमी एका सिस्टमार वाडोवन आयिल्ल्या जाल्ल्यान तें आमचेर इतलें बरें लागलें. आतां हें नितळ उदक म्हणलें उदक देवाचें उतार म्हणलें नितळ उदक आमी सोडी दिता बाकेटीन मेळ्ळें उदक भरलां आतां आमच्या मायंड वय की न्ही. वय नितळ father, वय. उदक एक इल्लें सोडून रावल्यार जायना तें नितळ उदक जाता तें कंटिन्यू फ्लो मागीर एक दीस पळयतना तें मेळ्ळें उदकच ना. वय रनिंग वॉटर आसायचे न्ही फादर. रनिंग वॉटर देखून ते रनिंग वॉटर म्हळ्यार देवाचे उतार रनिंग वॉटर जावन आसा जे आत्तां आयकलें आनी एक हप्त्या उपरांत पळया म्हणटाना हांगा परतून एक हप्त्यान सुमार भरता परतून मेळ्ळें. वय वय करेक्ट. हें आतां सोडटे रावचे आनी एकच बटी भायर घालता म्हळ्यार जायना तें इम्पॉसिबल. एकच बटी नाल्यार बाकेटीचे मेळ्ळें उदक एकच बटी ओमथिल्यार रगलें ना न्ही म्हण हें जाता तें तें बाकेटीच्या विशयान जायत हांगा जायना. कित्याक Okay. इतल्या वर्साचें भरलें आहा वय की न्ही. वय वय वय. ते म्हळ्यार ती सिस्टम तशी आसल्यान कोणाक दुरसोंक ना तूं तशी आसल्यान ते आज दिवसा वाडोवन आयिल्ल्यान तें भरलां आतां नितळ उदक रनिंग वॉटर वय तातूंत हें करचें फ्लो जावंक सोडचें ताज्या भितर त्या काल जाता हें वता हेल्था विशयान चिंता बदलता प्रॉस्पेरिटी विशयांत पातका विशयांत तुज्या आयडेंटिटी विशयांत मेन तुका आयडेंटिटी कळटा. आतां आमकां आयडेंटिटी कन्फ्युजन आसा देवाचें उतार अशें म्हणटा संवसार अशें म्हणटा आयडेंटिटी क्रायसीस म्हणटात पळय सायकोलॉजीन तें दुसरोच विशय तो आयडेंटिटी क्रायसीस म्हळ्यार पूण हांगा कशें गे म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यां आनी संवसाराच्या भुरग्यां मदें आमकां आतां कन्फ्युजन देवाचें उतर अशें म्हणटा संवसार अशें म्हणटा म्हाका अशें भोगता पूण देवाचें उतर अशें म्हणटा कालें करचें म्हूण कांय करूंक ना हांवें कांय करूंक ना उतार तांचो वेळ करसिताना वेळ म्हळ्यार सतमान तोंडान उसारी उसारतना तें बी ओंपुलें तुजें तें काम जालें न्ही तें समजलें गे. Yes, every word of God, word is a seed. When you sow it by speaking and believe it, that will yield fruit. ते काम करता तुझे ते. Yes. So it is a continuous process. ते उडास जोडचे आमी कंटिन्युअस देखून म्हजें कांय जावना तशें न्ही मागीर तुका कळनातल्या बरी पवित्र आत्मा तापोवन व्हरता संपूर्ण सताक. ओके वेळ जालो कोणी उलोवंक सांगूंक आसल्यार सांगीत नाल्यार मागणें करीत. प्रेज गॉड. तुम्ही Praise ते God, praise. पातका विषयांत स्वभाव विषयांत उलयलात पळय ते फस्ट करप्ट जाल्लो आमचो आत्मो न्ही फादर. वय वय फस्ट आत्मान मेल्लो वय वय आत्मीक मरण वय गे. आत्मीक मरण कुडीचें स्लोली मागीर आयलें. वय मागीर आमचो जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार केल्ले बरी ह्या पवित्रांत आत्मो नवो जालो आतां. आत्मो नवो जालो. येस वय आतां आमी पातक करता जाल्यार
मोना मुखांतर या मौन आणि पंचेंद्रियांनी पंचेंद्रिय पाहिजे. वय आत्म्यात काही येना वय मौन परिवर्तन जायनातल्यावर वय मौन परिवर्तन पूण ते जावंक होमवर्क करचे न्ही गे वय 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 आता आमकां असचें काम ते न्ही गे वय 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 ते वय माइंड रिन्यू माइंड रिन्यू करचें देखून दिसांनी वय रात कालें जाता तितलें हातूं वेळ वय करसूंचो वय देवाच्या वय उतरार न्ही गे वय वय मागीर अनेक विशयी सांगा सैतान आमच्या मनाक चिंताप घालता पूण ते चिंतपाक तितले येना केदाळ हांव ते तोंडार उसारता पळय वय जालो वय 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 केदाळ करेक्ट करेक्ट कार्याचें करेक्ट दॅट इज द पॉयंट म्हळ्यार ते वय उसारल्या वेळार ताका बोळ येता वय वय ते एक म्हळ्यार अशें म्हळें अनस्पोकन थॉट इज ए अनबॉर्न चाइल्ड म्हणल्यार बरें म्हळ्यार अनस्पोकन थॉट कळ्ळें वय अनस्पोकन अनस्पोकन थॉट इज ए अनबॉर्न चाइल्ड अनबॉर्न म्हणटा न्ही जल्मानातले वय भुरगे वय स्पोकन जल्म स्पोकन थॉट इज ए वय कळ्ळें जल्माले भुरगे बरी हा वय ते तशें म्हण चिंता हांव तुमी सांगयात वय काले म्हणून वय तुमी सांगले बरें मागीर अनस्पोकन थॉट तूं वय उलयना जाल्यार ताका बोळना वय वय ते उतरांत जीवना गेल्ल्या कुडले जीवना वय वय जीवना उतरांत गेल्ल्या कुडले ताका जीव आयलो एक ओके मागीर आनी क्वेश्चन आसले ते संवसारांत आमी घाले पयसकरी तो विशय न्ही तो वय येना विशय शिकताले वय म्हळ्यार वय देवाचे एकवटान जियेत आमी कालांनी येस शिकल्या नव्यान जल्माले करीत आमी भुरग्याच्या अंतर आसता कितले आमी वय देवाचे उतार म्हळ्यार आमी दूध पियेत वय तर आमचे ते बरे चेंजेस येवंक सुरू जाता चेंजेस भितर येता वय भायल्यान अंता अंता संवसाराक बैलां पयस कळना करप काम जाते आसता ते वय वय काम जावन आसा मागीर नेक्स्टांत आमी तरणाटपणाच्या अंता पावता वय तरणाटपण म्हळ्यार तुका तेरळा काले ते आमी ते दूध पिवन वायटाचे वय वय जैत वायटाचे जैत जैत वय एक आमच्या वायट सवयीचेर वायट वागण्याचेर आमी वय वय जैत वय मागण्या हांगा बापायच्या आमी भोंवता बापायचे म्हळ्यार एक प्रोसेस मॅनेज करचे एकाच दिसाक जायना ते वय त्याच्या वय मध्ये वय भुरगेपणांत आमी जायते फावटी पडटा वय खंडीत खंडीत पडल्यार आमी पडून आसचे न्ही ते परत आमी उठोन आमी येवंक उठोन आसता वय परत वय 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 एकच उठोन फावटी पडून जायना मागीर आमी आनीक अंता भोंवता येस येस तरणाटपणाचे वय 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 तातूंनी आमी काय म्हणटात चड आनी चड वेळ करशीत उतरांत वायट सवयीचो जैत वतना मुख्य अंताक पावता आमी तशें बापायच्या आत्मीक वाठारांत वय बापाय वय बापायच्या ते स्थानार तुमी सांगले बरी 1 जॉन 2:12 घाले वय आसा वय न्ही कितें वय 1 John 2:12 जावन आसा ते विशय ते भुरग्यानो बापायानो सॉरी तरणाट्यानो बापाय बापायान वय वय ते म्हळ्यार आमी नव्यान जल्म मारले उपरांत ते 3 हंत परतून जावंक आसा आतां म्हजे भुरगेपणाचे जाला न्ही म्हणूंक ना आतां ना म्हाका ना 82 जाल्यार देवाच्या उतराक येतना हांव भुरगो जालो ते ना आत्मीक रितीन तुमकां हय प्राय लागू जायना तुमी लागू जायना कॅस्ट ते वचून बुरो जाल्यार तुमी वय आत्मीक रितीन वाडला म्हूण वय सांगूंक जायना हांगा ते प्रायाचे लेखा कितें येना 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 संवसाराची वय ब्रदर लायक म्हजे एक डावट आहलें तें आतां इसर जेगिनागे म्हणून ಗೊತ್ತುನಾ म्हळ्यार एक करी म्हळ्यार पातक आदां तावनूंत स्टार्ट जाल्लेंगे नाल्यार ताच्या पयलेंत ते एक कॉन्सेप्ट आसलेंगे फादर कित्या म्हळ्यार आतां लुसिफराच्या टायम म्हळ्यार लुसिफरान हंकारान भरून ताका फॉलन एंजल जाल्लो हय म्हळ्यार ते पाताक म्हळ्यार पयलें तावन आसले म्हणून दिसता तर म्हळ्यार आदां तावन संवसाराक आमकां आयलें मनशा कुळाक बट ताच्या पयलेंच तें आसलें गे फादर ताच्या विशयान म्हाका इल्लें कन्फ्युजन वय आतां आदामाक प्रेरण कोणें दिल्लें येत लुसिफरान वय म्हळ्यार बट वय तर ताच्या पयलेंत तें पाताक म्हळ्यार कॉन्सेप्ट तर आसले वय म्हळ्यार ते सरकार म्हाका ताच्या लुसिफराचे विशयांत पयलें गोचू ना म्हाका वांजेलांत कांय चड नॉलेज मेळना ताच्या ना खातीर ना विचारलें ते कांय ब्रदर पिटर कांय सांगूं का व्यत्यास आनी काय कोणी म्हळ्यार तो एंजल आमी मनीस आं एंजलाक आनी मनशाक व्यत्यास आसा न्ही ओके बट ताणें पाताकूच गेले न्ही वय ब्रदर ताणें काल चिंतलें न्ही हांव ताचे चड वयर चडाचे एका गर्व अहंकार म्हणीत अहंकार एक पाताक वय ते ताच्या दळ तो जन्माक तो वय सर्गरत आसलो देवाच्या ओट्टूच आलो लुसिफर वय पयले तो बरो आंज तो लुसिफर वय तर उजवाड असो सर्गराजान ती तर पातकाक हे मेळ्ळें गे म्हणून म्हळ्यार तें येडें
इडे मेळ्ळें गी सरकारान ती पथकाक इडे मेळ्ळें म्हणून म्हजें क्वेश्चन तशें. होय. आता तो अनेक रीती सामान इसारचे जाल्यार आता आमी आमची मागण्याची तर मनशां आसात म्हणजे त्या देवाच्या उतरांत आसात हम्म. एक 40 वर्सां जावन आसात आमचे थंय इल्ले चडून मसोर भर आसता गी आसता गी ना आसना म्हाका ಗೊತ್ತು नाही ब्रदर मनुष्य सैमांत आसता हांव तें एग्री करता बट तो एंजल सैमांत तले म्हळ्यार सर्गराजान देवाचे ओटूच आसतना तो सैमूच आसना न्हय सर्गराजान ते पथकाचे सैमूच आसना न्हय आमचे. ಏಂಜಲ್‌ची ऍक्च्युली ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಕशें म्हणून देवान बरसले आमची वय ते सेवा पळयलें सगळी बट करून. वय होय. वय ताकाच तशें पथक म्हणलें संवसारांत आदावतावन आयिल्लें बट ताच्या वयल्यांत तें एक आसलें म्हूण चिंता हांव म्हळ्यार सर्गराजांत म्हळ्यार तशें एक थॉट हेजे जाल्यार थंय एक समथींग आसा जें म्हूण दिसता पयल्यांत हांव. वय त्या विशयान आमकां आतां मुखार कळीत जाल्ल्या कारगा ते वय पळय स्टडीज वय बिलकुल उगडास त्याच्या विशयान चड नॉलेज ना वय न्हय म्हळ्यार तशें कशें जाल्ल्यान आतां रावपाक येते ना नाल्यार तें कहलें म्हणे कोटेशन कोणी सांगते आतां सो ताच्या विशयान तुवें सांगलें खंडीत मुखार आमकां पवित्र आत्म्यान कळीत केल्ल्याक अर्गा ते सवाल घाल्लें बरेंत ताका वय वय पवित्र आत्म्यान आमकां तें उगडाप केल्ल्याक देवाक अर्गा जायत गी ओके खंडीत जावन ते थँक्यू. सवाल जावन उरना एक दीस कोणी तूं सांगता त्या दिसा कोणी सवाल घाल्ले म्हाका जाप मेळ्ळी म्हणून जायत गी वय वय त्या आदीं वय म्हळ्यार हे सवालाक हांव मस्त दिसता हांव सोदून आसा फादर वय म्हाका वय जाप वय ना मेळचे ताका जाप ताकाच म्हळें न्ही अर्गा मागणें म्हणचे ओके. आनी ना पवित्र आत्मो संपूर्ण सता करून पायतलो म्हणला न्ही गे वय खंडीत वय वय जावन आमकां पावयलां हय आयच्या दिसाक आमी ते अर्गा मागणें म्हणून जाला म्हणून भावार्थान पातयेवया आनी ओके ते पातयेल्ले आमकां ते पळोवंक मेळ्ळ्याक ते अर्गा मेळ्ळा ओके ओके थँक्यू. थँक्यू आतां कळ्ळें ओके कोणी म्हणे यार गाव मागून शिकयतात वय न्ही वय एक अर्गा मागणें शिकया सौम्या जेजू आयच्या दिसा आमकां फादरा मुखांतर सभार संगती कळयल्योय आनी आमी सवाल विचारल्या की आमकां जाप आमकां ना जाल्यार सबार जाणांक ते सवाल आसले जाल्यार ताची जापी मेळ्ळी म्हणून चिंता तशें भोगलें अशें फादराक देव बरें करूं आनी आमी आमच्या फुडल्या सेशनान ती आमकां अशेंत देवाचें गिन्यान मेळून दी म्हणून देवा कडेन मागचें. मेळ्ळेल्या अर्गा वय जेजूच्या नांवान मेळ्ळेल्या अर्गा येस थँक्यू Praise God. Okay, thank you, आमच्या Father. समया येस फादर ब्रदर थँक्यू Thank you, sister. उजवाड Father. फांकयल्या सवाल विचारलेल्यांक उजवाड फांकयल्या ब्रदराक सगळ्यांकी थँक्यू हरी एकल्यांकी तर वाचुल्ल्यांक सवालां मस्त आसात फादर बट खंडीत ताका जाप सोदतेत हांव म्हाका ना जाप ना मेळचे ताका अरे विसरले सॉरी खंडीत ना वाळे सवाल असल्यार मात्र मनशान वाडोवंक जाता आतां तुवें सवाल विचारले तेंच सवाल उरल्यांक नातल्ले म्हण न्हय जावप ती मात्र